अखिल गोंय बार्ज संघटनेन मायनिंग गोंयांत बेगिना सुरू करचे म्हण आश्वासन मागला। मुखेलमंत्री पर्रीकारान एका वर्साची मोनोटोरियम कालावधीची सुमार 75,000 रुपयाचो कर्ज परत फेडचो। एकदा खणी सुरू करतकर रीण फेडटले म्हण मागणी बार्ज धन्यांनी केल्या। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। जेन्ना मायनिंग इश्यू येयलो तेन्ना ऑपोजिशन लिडरान आनी MLAन सगळे MLAंनी वो विशय सपोर्ट केलो की मायनिंग सगळ्यान थिंगा भाशण दिलें म्हणून मायनिंग जात तितू बेगीन स्टार्ट जावचें आनी आमी हें सपोर्ट करपाक आमी सगळे बाराबो आहाय म्हणून. सो आय थँक ईच एंड एवरी मेंबर फॉर दॅट ऑफ द लेजिस्लेटीव असेंब्ली. जो वायल क्रू आहा तो म्हणटा हिंग काम ना जाल्यार आमी महाराष्ट्र वयताय, गुजरात वयताय, थिंगाय बार्जे आहाय, थिंग बार्जे चालू आहाय. सो तेका लागून आमी एक एश्युरन्स गव्हर्मेंटाक मागताय. तेच भाशेन हांव मागता आमचे सगळी गोंयची सगळी पार्टी कडेन की जेन्ना CM हे मायनिंग इश्यू येतलो लास्ट डे ऑफ द असेंब्ली ते दिसा सगळी पार्टीनी काँग्रेस म्हणनाका, MG म्हणनाका, गोवा फॉरवर्ड म्हणनाका आनी सगळे इवन BJP सगळ्यांनी एकठांय जायन एक रेजोल्युशन घेवचें, ऑर्डिनन्स घेवपा सेंटरा आनी तेच भाशेन सेंटरा पार्लमेंटान सगळ्यांनी तें ऑर्डिनन्स घेवपाक सपोर्ट करचें. आमचे ऑपोजिशन लिडराची आयज गरज आहा सांगपाची सेंटराक की हें गोंया मायनिंग स्टार्ट जावपा जाय आनी ते विशयाक तुमी थिंगा सपोर्ट कराय म्हणून. हेमा थँक्यू म्हणपाक आमगे बास्ट टॅक्साचें एक नोटिफिकेशन काडलेलें की ₹1 प्रो रेटा बेजीस पूण आयज आमकां तेजो बेनिफीट मेळ्ळो ना. हांव मागता CMA कडेन ते कारणाक लागून आमी एक CMAक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स मिनिस्टर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स एक लेटर केल्या की आमकां 2012 जेन्ना मायनिंग बंद जालोलें तेन्ना 100% वेवर दिवचें म्हणून कित्याक आमी आनी ट्रक ओनर आनी मेशिनरी ओनर हांकां बाज टॅक्स तेंगे रोड टॅक्स वेव ऑफ केलो आहा आनी आमकांय तें टॅक्स वेव ऑफ करता म्हळ्यार तें आयज पासून आमकां ₹1 बेनिफीट मेळ्ळो ना. सो तें बेनिफीट आमकां CMAन दिवचें हे असेंब्ली घालून क्लियर करून दिवचें. तेच भाशेन लास्ट लोन इश्यू आहा, लोनांचे जायते एक्शन घेवपाक कॉमेस केला. CMAन ताबडतोब बँकींग थ्रू हीज ऑफिस गुड ऑफिस should pass the message to the banks not to attach the houses of my members who are staying in the houses. तेच भाशेन banks which have not given the scheme, cooperative sector especially and the private finance like L&T, Shriya Finance, EDC, तांकां they should be brought in par with the nationalized bank. nationalized banking जी स्कीम दिल्या ती ते बँकेन दिवची.